आधार कार्ड संविधानिक, सुप्रीम कोर्टान निकाल दिलो। आधार व्यक्तीचे खाजगी तत्व आड येना म्हूण कोर्टान स्पष्ट केलें। पॅन कार्डांक आधार सक्ती, मात बँको, स्कुलांचे ऍडमिशनांक खाजगी कंपन्यो आधार सक्ती करूंक शकना। दुसरे केशीत सरकारी नोकरेत SC STंक प्रमोशनांकूय आरक्षण लागू करपा विशीं याचिका 7 वांगड्याच्या संविधानीक खंडपीठा कडेन दिवंक कोर्टान न्हयकार दिलो। कोर्टाच्यो सुनावण्यो लायव्ह स्ट्रीमिंग करूंक सुप्रीम कोर्ट तयार जाला। फाटले कांय दीस जाले सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा हांचे मुखेलपणा खाला सुप्रीम कोर्टाचे खंडपीठ एकार एक म्हत्वाच्यो याचिका निकालात काडटात। गे समुदाया विशीं याचिका निकालात काडल्या उपरांत मंगळारा कोर्टान गुन्यांवकारी राजकारणी, आदवोगादाचो वेवसाय करपी विधायक आनी देशभरांतल्या बंद खणींचे परिस्थिती विशीं याचिका तडीक लायल्यो। बुधवारा आधार कार्ड, SC STंक प्रमोशनांतूय कोटा तशेंच सुप्रीम कोर्टाचे लायव्ह स्ट्रीम करपा विशीं याचिका मेकळ्यो केल्यो। आधार संविधानीक, ते व्यक्तीच्या खाजगी तत्वाक बाद ना म्हूण कोर्टान स्पश्ट केला। मात पॅन कार्ड आनी सरकारी येवजणे सारकेल्या कांय मर्यादीत गजालींकूच आधार सक्ती दवरल्या। स्कुलांनी ऍडमिशनां खातीर तशेंच खाजगी कंपन्यो आधार सक्ती करूंक शकनात। खंयचीच कंपनी, मोबायल कंपनी आधाराची सक्ती करूंक शकना। शाळा, हायस्कूल, महाविद्यालय आधार मागूंक शकना। बँकेकूय आधार कार्ड लिंक करपाची गरज ना। पॅन कार्डांक आधार लिंक आसूंकूच जाय। खाजगी कंपन्यांक आधार डाटा मेळूंक जायना। मोबायल कंपन्यो आधार नंबर मागूंक शकना। लोकांचो डाटा गुप्त दवरूंक सरकारान कायदो करचो। घुसखोरांक आधार कार्ड मेळूंक जायना। आधार के होने की वजह से ये ब्लैक और डाइवर्जन बंद होगी, इसके लिए आधार बना था। कोर्ट ने ये मुद्दा अपहोल्ड किया है। हिंदुस्तान में इतने लोग हैं जिनके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है। कोई पंजाब का कार्ड दिखाता है तो कोई मद्रास का दिखाता है, अलग अलग लैंग्वेज का। तो एक नेशनल आइडेंटिटी मानी जाएगी, वो भी कोर्ट ने अपहोल्ड किया है। लेकिन कोर्ट ने अपहोल्ड करते हुए फैसले को बैलेंस किया है कि आधार में जो डिटेल्स हैं उसमें प्राइवेसी का भी मुद्दा है, इसलिए वो थर्ड पार्टीज को, टेलीफोन कंपनीज को, उनको ना दिया जाए। As far as the judgment of the Supreme Court on Aadhaar is concerned, we see this as a big victory of the Modi government, the pro-poor Modi government. Because basically today the Supreme Court has upheld the constitutional validity of Aadhaar. It has also said that it does not violate privacy, added that it is quite safe and cannot be duplicated, and very importantly it has said that it gives strength to the poor of the people. दुसरे केशीत सरकारी नोकऱ्यांनी प्रमोशनाकूय SC STक राखीव कोटात दवरचो म्हूण सुप्रीम कोर्टात याचिका आयल्यात। वर्स 2016 सुप्रीम कोर्टान हे विशीं निकाल दितना प्रमोशनाक आरक्षण लागू करपाचेर कितलेशेच निर्बंध घाल्ले। हो निकाल 7 वांगड्यांचे खंडपीठा मुखार रिव्ह्यूक धाडपाक संविधानीक खंडपीठान न्हयकार दिला। प्रमोशनाकूय आरक्षण लागू करपाचे कांय राज्य आनी केंद्रांचेच यत्न चल्ल्यात। तिसरे केशीत कोर्टाचे कामकाजाचो आतां लायव्ह टेलिकास्ट जावं येता। सुप्रीम कोर्टान सुनावण्यांचे लायव्ह स्ट्रीमिंगाक तयारी दाखयल्या। सुनावण्यो लायव्ह जाल्यार कोर्टाचे उत्तरदायित्वाचे नजरेन ती बरी गजाल म्हूण सुप्रीम कोर्टान म्हणला। लायव्ह स्ट्रीमिंगाची सुरवात सुप्रीम कोर्टांतल्यानूच जातली, ते खातीर कांय गजाली पाळच्यो पडटल्यो। सरन्यायाधीश घेता त्या संविधानीक केशींच्या सुनावण्यांचे प्रायोगीक तत्वाचेर प्रसारण करूं येता। कोर्टाचे कामकाज लायव्ह आनी व्हिडिओ रिकॉर्डिंगा खातीर पायलट प्रोजेक्ट सुरू करूं येता म्हूण केंद्रान सांगला। सरन्यायाधीश दीपक मिश्राची निवृत्ती सामकी तेंकल्या। ते आदी सगळ्यो महत्वाच्यो संविधानीक केशी निकालात काडपाचो झपाटो चल्ला। अयोध्या केसूय खंडपीठ 1-2 दिसांत तडीक लावपाचें आसा। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। गोंय भारता कडेन जोडपाक जर सगळ्यांत पयलीं कोणे यत्न केले आसत जाल्यार ते दोतोर TB कुन्हान। सभापती प्रमोद सावंत उलयलो। दोतोर TB कुन्हाचे 60वे पुण्यतिथी निमतान पणजे आझाद मैदानार तांच्या स्मारकाक आर्गां ओंपली। कार्यावळीक खंय मुख्यमंत्री पर्रीकार हाजीर रावपाचो आशिल्लो, ताची भलायकी बरी नाशिल्ल्यान सभापतीन आर्गां ओंपली। बळगंगा कुन्हा हांच्या 60व्या पुण्यतिथी निमित्तान आज खरें म्हणजे भोवमानीस्त मुख्यमंत्री तांकां हांगासर आर्गां ओंपपा आशिल्ले, बट भोवमानीस्त मुख्यमंत्री गोंयांत नाशिल्ल्या कारणान तांच्यांनी ती जबाबदारी म्हाजेर दिल्या। हांव सगळ्या गोंयकारांच्या वतीन तांच्या खातीर हांव आर्गां ओंपतां।
तांच्यांनी स्वतंत्र लढ्यात जो भाग घेतलेलो उल्लेखनीय जर सांगपाचें जाल्यार आसत जाल्यार गोंय भारताशी जोडपा खातीर जर सगळ्यात पयलें काम जर गोंयांतल्यान जर कोणी केलां आसत जाल्यार ते डॉक्टर कृष्ण ब्रागांझा कुन्हा हांच्यांनी केल्लें आसा. कारण मुळात तेंचें राष्ट्रीयकरण गोंयकारांचें जावचें जरी गोंयांत पोर्तुगीज राजवट आशिल्ली आनी भारतांत इंग्रजांची राजवट आशिल्ली हें वांगडाच स्वतंत्र जावचें ह्याच उद्देशान तांच्यांनी गोंयांत काँग्रेस कमिटी स्थापन केल्ली ती भारतांतल्या काँग्रेस कमिटी कडेन एकत्र केल्ली. बट तेंचें स्वप्न कदाचित तेन्ना साकार जालें ना. 1947 भारत देशा बरोबर गोंय मुक्त जालें ना. तेंची ती चळवळ तशीच चालू उरली. बट तांच्या देहांता उपरांत 1961 जरी आमकां गोंय मुक्त जालें परत एकदा आमी भारत देशांत सामील जालें हें स्वप्न तेचें 1961 पुराय जालें. आमचें राष्ट्रीयकरण जें आमी म्हणटा हें सदोदीत अबाधीत उरपा खातीर तेंच्यांनी केल्ली चळवळ जी आसा ही यशाक आयली हें म्हणपाक कांय हरकत ना. हांव परत एकदा समेस्त सगळ्या गोंयकारांच्या वतीन तांकां आर्गां ओंपतां. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.